नमस्कार, गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान गोळ घेवन केली आत्महत्या। सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक तोपी घालपी पुजा नायक प्रकरणांत आशिल्लो दुबावीत पुलिसांनी केल्ली चौकशी। दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांचे साखळी उपोशण तात्पुरते स्थगीत। आदलो आमदार खासदार विनय तेंडुलकराची सिस्टाई। एका दिसा खातीर ऑफलायन पद्दतीन जीपी दूधसागर सोडल्यो। मुख्यमंत्र्या वांगडा सांजे बसका। ते खाजगी विद्यापीठ येवपा आशिल्ले सुवातेर बिबट्यांचो वावर। कारगली वाठारांत सैमाचे दृश्टीन संवेदनशील। खाजगी विद्यापीठाचो सरकारान परतून करचो विचार, लोकांची मागणी। शाळांनी चलयां खातीर वेगळे शौचालय दिवपाचे बाबतींत गोंय देशांत पयले। गोंया फाटल्यान दिल्ली आनी चंदीगड। 12 वर्सां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान चलयां खातीर वेगळ्या शौचालयाची राज्यांक दिल्ली सुचोवणी। गोंयभर गोरवांचो पाडवो आनी देंडलो मनयलो व्हडा उमेदीन। पाडव्या निमतान शेतकारांनी केली गोरवांची पुजा। ते देंडलो पावस शेणलो म्हणीत नाचत गाजत मनयलो देंडलो उत्सव। गोयच्या क्रिस्तांव भावा भयणींनी पाळो ऑल सोल्स डे। फुलांनी सिमेत्री सजयल्यो। मेणवाती पेटोवन केल्यो प्रार्थना। आता खबरो विस्तारांत। सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी पुजा नायक प्रकरणाक आता वेगळे मोडण आयला। ह्या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान कुंकळे माड्डोळ वाठारांत घोळ घेवन आत्महत्या केल्या। ह्या प्रकरणाचे चौकशी उपरांत तो बेपत्ता आशिल्लो। सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी पुजा नायक प्रकरणाक आता वेगळे मोडण आयला। या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान गोळ घेवन आत्महत्या केल्या। लोकांक तोपी घालपाच्या प्रकरणात पुलिशेन 2 फावटी आपोवन ताची चौकशी केल्ल्याचें सुत्रांकडल्यान कळटा। तशेंच ताचे कडेन आशिल्ली स्कूटर खंय पुजा नायकाच्या नांवार आशिल्ल्याचें कळटा। सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन तोपी घालपी पुजा नायक हेंचे जे प्रकरण आसा हे प्रकरणात आयज एक मोठी बातमी अशी भायर सरलेली आसा। श्रीधर सतरकर हो फोंड्या केरी वाठारांतलो रावपी आनीक हेजेर पुलिसांची इन्क्वायरी चालू आशिल्ली आनीक जेन्ना पुलिसांनी हांकां खुबशी अशी विचारपूस केली तेन्नाच्यान श्रीधर सतरकर हो जो आसा तो बेपत्ता आशिल्लो आनी आयज कुंकळे माड्डोळा हांगा तेणे आपलो गळफास दिवन जीव दिलो आनीक तेजी बॉडी मेळिल्ली आसा आनीक हेजेर पोंडा पुलीस जे आसा तो फुडलो तपास करता आनी ह्या प्रकरणात आनी कोण कोण अशे फुडें भायर सरतात आनी कोण कोण अशे हितून सामील आसात हेजेर मोठी अशी चौकशी सद्याक चालू आसा। अशी ही एक आयची अपडेट आसा। तेणी गळफास दिवन जीव दिलो। सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन पयशे लुटपाचे प्रकरण सामके संवेदनशील जावन आसा। ताका लागून पुलिशेन संवेदनशीलतेनूच हे प्रकरण हाताळचें अशी मागणी काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केल्या। आयकात ताचे म्हणणे। आयपम स्कॅम म्हणिल्लो आनी आतां सद्याक अशें आयकूं येता की एकट्यान तातूंत भितर आशिल्लो ताणें जीव दिलो म्हण। तूं कितें म्हणपाक? हांवें तुमच्या चॅनलाचेर 2च दीस जाले हें उलोवन सांगलेलें की एका प्रकारचो व्यापम स्कॅम म्हणून, कित्याक मध्य प्रदेशान कितें जाल्लें ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा। कितले मोठ्या प्रमाणान हो स्कॅम जाल्लो आनी रिक्रुटमेंटा भितरच स्कॅम जाल्लो। थंय जवळ जवळ 100 लोक मेल्ले आनी ऑफ द रेकॉर्ड सांगलेलें म्हणजे इंडिकेशन दिल्लें की व्यापम स्कॅम सारके हांगा जावं नये। हांव कोणाचेर एटॅक मारिना आनी सरकाराकूय हांव कांय म्हणूंक सोदिना ह्या टायमार। कित्याक जाणा हो मॅटर इतलो सेन्सिटीव की इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज ज्यो आसा खरें ताणें म्हणजे एक सेन्सिटीव नेचर दाखोवपाक जाय आपलो आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना अशें रफ हँडलिंग जावपाक जायना। गरज पडल्यार इवन सोशल वेलफेअराचे वेलफेअर ऑफिसर सुद्दां घेवन हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय। कित्याक चड करून हितून एकटोच कोण तरी इनवॉल्व ना। हे जशे दीस गेले आनी खरेपणी जर इन्व्हेस्टिगेशन जालें जाल्यार ताचो स्कोप खूब वाडटलो। दिस कूड स्नोबॉल इनटू अ मेजर कंट्रोवर्सी आनी हे सेन्सिटीव नेचराचें काम आसल्या कारणान लोकांचें लायफ हितून इन्वॉल्व आसल्या कारणान सामकें म्हणजे बरेंच शांत मनान हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता।
JTDCन दूधसागरार ऑनलायन जीप कावंटर सुरू केल्ल्यान थळावे जीप ऑपरेटर्सांचे साखळी उपोशण. कुळ्या मोठ्या प्रमाणात पोलीस फोर्स उपरांत आदलो आमदार आनी खासदार विनय तेंडुलकरान मुख्यमंत्र्या बरोबर फोनार उलोवन तात्पुरती सिस्टाई केली. थळाव्यांच्यो जीपी ऑफलायन पद्दतीन दूधसागरार सोडल्यो. शेनवारा सांजे मुख्यमंत्र्या वांगडा आंदोलक टूर ऑपरेटर्सांची बसका जातली. शेनवारा सकाळी दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांनी साखळी उपोषणाक सुरुवात केली. त्यांची मुखेल मागणी जीटीडीसीन दूधसागरार ऑनलाईन पद्धतीन सुरू केल्ले रेजिस्ट्रेशन रद्द करचे. सिच्युएशन म्हणल्यार अशें आसा की आमी जुलय म्हयन्याच्यान पत्रव्यवहार करीत आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन जे कितें आतां पळय वारंवार पत्रव्यवहार म्हण तोंडान म्हण सगळीं सांगता, आमदार म्हण मुख्यमंत्री म्हण सगळ्यांक आमी एक मनशाक सोडना, सगळे आमचे जे गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न मनीस आसा पळय सगळ्यांक सांगलेलें आसा. आनी आयज आमी दूधसागर राजा पाळ्या कडेन गांवकारां हाडून आमी सांगणें करून पयलें, मागणें करून पयलें आनी आज आमी घराणी घातलेलें आसा. कित्याक घराणी घातलेलें आसा? आमगे लोकांक सगळ्या एकवटान दवरी आनी आमी इतलेंच मागलेलें आसा की जो कोण पळय मनीस आतां जीप घेवन वयतलो आनी जे पळय आमचे ओनरा भितरची फुटाफूट जो कोण मनीस करता तो हाज्या तूच पळय. कळ्ळें तुका? प्रसंग घेवना की आमी पोशेना बसप, सरकारा कडेन परती मिटींग घेवप. 25 वर्सांक जितल्यो हांवें मिटींग अटेंड करूना म्हजी संस्थेच्यो ह्या 5 मिटींग केल्यो. मिटींग आमदारा कडेन मिटींग घेवं, सीएमा कडेन मिटींग घेवं, आमच्या आदवोगादा कडेन मिटींग घेवं. हो सगळो प्रसंग आमचेर हाडलो फकत आमची केली ती लास्ट कमिटी आली ती ताणें जो आमचो इलिगली म्हणटा कित्याक हांवूय त्या कमिटीक आशिल्लो. आमकां कन्सल्ट केले शिवाय तो पयलो आमची वेबसायट बी डोमेन दिली. हांव अनपढ न्ही, म्हजेर आरोप जालो की लेटर हांवें केलें म्हूण. हांव अनपढ न्ही, म्हजे कडेन मास्टर्स डिग्री आहा ती नाका, पूण एटलिस्ट शिक्षीत हांव. वेबसायट बी डोमेन हें म्हाका जर कळना जाल्यार हांवें सगळें सोडप आनी घरान येवप. उपरांत सुवातेर दारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी पुलीस उपअधीक्षक पावले. आंदोलनकर्ते टूर ऑपरेटर्स थळावे आणि बायलांनी रस्त्याचेर ठिया मांडिल्लो. आदलो MLA विनय तेंडुलकर त्याचे फाटलो पावसकर आणि आताचो MLA तिगांनी आमकां कॉन्फिडन्स. वातावरण तंग जाल्ले. उपरांत सुवातेर आदलो आमदार आणि खासदार विनय तेंडुलकर आणि भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसाई पावले. हे वेळार तेंडुलकरान आधी आंदोलक टूर ऑपरेटर्सां वांगडा चर्चा केली आणि मुख्यमंत्र्यांक फोन लायलो. आयचे दिसा ऑफलायन पद्दतीन दूधसागरार जीपी सोडून पर्यटन हंगाम सुरू करपाचे मुख्यमंत्र्या वांगडा उलोवन तेंडुलकरान केल्ले तात्पुरते शिष्टायेचेर ऑफलायन पद्दतीन जीपी दूधसागरार सोडल्यो. एक्चुअली काल आमदार आम्ही सगळे पार्टीचे विलास देसाई, मच्छिंद देसाई, बालाजी गांव, आमचो विशाल परब हे सगळे सीएमा बरोबर काल मिटींग केली आणि आमदारा बरोबर. काल आमदारान सांगले पैसे 2 दिसा भितर सुट्टा म्हणून आज पर्यंत 7 दिवसां 7 पर्यंत सुट्टलो. आणि पयर मिटींग जाल्ली दारबांदोडा कलेक्टर ऑफिसान लोकल टूर ऑपरेटरा बरोबर. तेजे प्रमाणे ते म्हणल्यार आज 7 पर्यंत 2 दीस मागले आमदारान. सेवान जाल्यार आमदार ऑपरेशन सोडयतलो म्हणून काल तुम्ही आनी पळोवं नाका हितून बरे भशेन सुट्टा म्हणून. आनी सकाळी फुडें एक 9 सुमार हांव वचपाक भायर सरलेलो बॉम्बे. 9 सुमार मच्छिनाचो फोन आयलो, तो मला हांगसर लोकांक एरेस्ट करता आनी पोलीस फोर्स आयला.
अकस्मात किती झालं काय कळणार म्हणून आम्ही सगळे धावून आहे त्यांना डिवाइस बी असा कलेक्टर बाकी पोलीस फोर्सा आणि सेवाक उलम झाले सेवाक सांगलाय की एक गावचे वातावरण बिघडतले सेवाक म्हणले कितें आसा तश्यो ऑनलायन कितें घेतल्याच्यो गाडी कुठल्या 4 आसा त्यो सोडून पळालो आणि ऑफलायन कितें आसा त्यो बी कोणी जाय घेतलो ऑफलायन 3:30 पर्यंत टायमा प्रमाणे सोडना त्या प्रमाणे आज ऑनलायन हे आता बंद केला सध्या आयची दिसा खातीर तो बुकींग घेवचो ना ऑफलायन आता गाडी आता सोडटले पूण हे चालू जालें काय कशी आज सांजे आज किर्जर बसतले आमी म्हणजे आपली मच्छी आणि कमिटी खापयची शेनवारा सांजे 7 वरांचेर आंदोलक टूर ऑपरेटर्स आणि मुख्यमंत्र्यांची बसका जातली म्हणून कळटा. हातूंत ठोस तोडगो येता काय ना ते पळोवचे पडटले. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खाजगी विद्यापीठ येवपा आशिल्ल्या तियेच्या खारगली वाड्यार बिबट्याचो वावर वाडला. एके वटेन सरकार ह्या जाग्यार खाजगी विद्यापीठ हाडूंक सोदता आनी दुसरे वटेन हांगसर रानवटी जनावरांचो अधिवास आशिल्ल्यान हो वाठार सैमाचे दृश्टीन संवेदनशील जावन आसा. तियेच्या खारगली वाठारात खाजगी विद्यापीठ येवपाचें आसा. तिये कम्युनिदादीन ह्या विद्यापीठाक जमिन्यो दिल्या, पूण थळाव्या लोकांचो ह्या विद्यापीठाक खर विरोध आसा. झाडां आनी दोंगर कातरून जावपी उदरगत आमकां नाका म्हूण तियेच्या लोकांनी ह्या विद्यापीठाक खर विरोध केल्लो. आतां तर हांगासर बिबट्याचो अधिवास आशिल्ल्याचें दिसून आयला. ताका लागून हो वाठार सैमाचे दृश्टीन सामकोच संवेदनशील आसा. तेन्ना सरकारान ह्या विद्यापीठाचो परतून एकदा विचार करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शाळांनी चलयां खातीर वेगळे शौचालय दिवपाचे बाबतींत गोंय पयले सुवातेर आसा. 12 वर्सां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान एक निवाडो दीत चलयां खातीर वेगळे शौचालय उपलब्ध करून दिवपाची सुचोवणी सगळ्या राज्यांक दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे सुचोवणेक पाळो दीत गोंय सरकारान सगळ्या शाळांनी चलयां खातीर वेगळे शौचालय बांदून दिल्ले. गोंया फाटोफाट दिल्ली आनी चंदीगडानूय हे सुचोवणेक पाळो दीत चलयां खातीर वेगळे शौचालय उपलब्ध करून दिल्ले. म्हारानान बसून पोळे आनी चटणीचो आस्वाद घेतना मेळपी उमेद वेगळीच आसता. गोरवांच्या पाडव्याची ही परंपरा कांय कडेन बंद जाल्या, मात दिवचल तालुक्यांतल्या मये गांवांत अजूनय राखड्यांची ही परंपरा चालू आसा. आयज लेगीत गोरवांची पुजा केल्या उपरांत शेतकार म्हारानाचेर वचून पोळे, चटणी, मटण वा चिकनाचो आस्पाव घेतात. मये गावातल्या या परंपरेक शेकड्यांनी वर्साचो इतिहास आसा. राखण्याचो पाडवो म्हूण ही परंपरा चलत आयल्या. अजूनय शेतकार ही परंपरा पाळत आयल्यात. वर्सा प्रमाण ओंदूय शेनवारा सकाळी मयेच्या शेतकारांनी वण्यार वाठारांतल्या मळार हे सुवातीचेर एकठांय बसून चटणी आनी पोळ्याचो आस्वाद घेतलो. ल्हान भुरगीं उमेदीन वांटेकार जाल्ली. पोळ्याचो आस्वाद घेतल्या उपरांत देवाक गाराणे घातले आनी शेतकारांनी खराची वाट धरली. भुरगे उमेदीन वांटेकार जातात देखून ही परंपरा फुडें चलतली अशी आस्त जाणट्या शेतकारांक आसा. हांव नवनाथ गोसावी मये केळबावाड्यासून हांगा मळार उलयता. ही आमच्या जाणट्यांनी वर्सां पासून गोवर्धन पुजा करून भुरग्यांक आमच्या दाखयल्लें आहा की हांगा येवन पोळे खावपाचे, चिकन पोळे कितेंय हाडपाचें भुरग्यांक दिवपाचें. त्याच प्रमाणे आमचे भुरगे आता वर्सा येतात, पोळ्या खातात, पुजा करतात, गोरवांक घेवन येतात आणि मजा करतात. म्हाका एक सांगपाक जाय, ही तुमची जी परंपरा कितली वर्सां जातली परंपरेक? ही माझ्या बापाच्या तेज्या बापाच्या अशी चालू आहा ती. म्हणजे शेकड्यांनी वर्सां जातली अशीच चालू आहा ती. पण तुम्ही अजूनय उमेदीन आमी अजूनय आमचे भुरगे तशे उमेदीन येतात. आता तुमच्या वांगडा बारीक भुरगे जे येतात न्हू, तुमकां ते बद्दल कितें दिसता? त्या बद्दल आमकां तेंचे उमेद येता की हे आमचे फुडें अशीच परंपरा चलयतले आनी अशी चलोवंकूय जाय ती.
म्हणजे तुम्ही गोठ्यान गोरवांची गोठ्यान पुजा करून आम्ही गोरवांक घेऊन वयर येता बरं म्हणजे पहिली पासून पहिली पासून. हांगा हे जागेक कितें म्हणटा हांगासर मळार म्हणटा व्हडल्या. म्हणजे तुमच्या वांगडा सगळे येता. अशें आमचे आनीकूय आसात पूण हे आमी हे हांगासर करता. मळार येयल्या आमी केळबाय वाड्यावयले गोसावी समाज आमचो. अशेंच आमी दर वर्शी येता हांगासर पोळे खावपाक म्हणून. ह्या आमच्या जाणट्यांनी जी प्रथा चालू केल्या ती आमी आयज पासून ही फुडें सुद्दां चालू आसतली अशीच आनी ही आमी चालूय दवरतले. आनी अंदू हे पळय इतले भुरगे येयले पळय तुमकां दिसता फोटवाचेर युट्यूबार अशें चालू आसतलें. आनी आमी कितें पोळे हाडटा जावं आयज चिकन हाडलां बरें तेन्ना सगळे भुरगे येयल्या खावपाक. आतां हे जाल्या उपरांत आमचे हांगासले प्रोग्राम आमी घरा वचोन गोठे करता, गोठो घालता गोरवांचो म्हणजे शेणाचो गोठो करता आनी काट्टांची बी ती गोरवां करता. तशें ही प्रथा पयले पासून चालू आहा आनी अजून पसून चालूच आहा तशी चालू उरतली बीन ह्या फुडें. आनी अशी चालू हे भुरग्यांनी आमच्या ल्हान भुरग्यांनी दवरची ह्या फुडें अशें हांव म्हणटा. मजगती वाळपय नानूस वाठारांतल्या जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्रात पाडव्या निमतान गोवर्धन पूजा व्हडा भक्तिभावान केली. हे पुजे विशीं लक्ष्मण जोशी हांणी म्हत्वाचे उलोवप केले. आजच्या दिवशीचं महत्त्व म्हणजे गोपाळ कृष्णानं काळीचं जे महत्त्व आहे संपूर्ण जगाला पटवून दिलं. आज गोवर्धन पर्वत त्याने उचललं तर गोवर्धन पर्वताचं पण पूजन केलं जातं. जर संपूर्ण समाजामध्ये आपल्याला जर समाज एकोपा पाहिजे, कोणते मोठं कार्य करायचं तर आम्हाला सगळं संघटित झालं पाहिजे. आणि हे संघटनाचं कार्य जे आहे याचा प्रचार प्रसार आपल्या गोपाळ कृष्णानं सर्वप्रथम केला आहे गोवर्धन पर्वत उचलून. आणि आपल्या या संपूर्ण संस्कृतीला भारतीय संस्कृतीला ऋषी आणि कृषी अशी संस्कृती म्हणतात. ऋषी म्हणजे ज्ञानाचं प्रतीक आणि कृषी म्हणजे गोमातेचं. तर आपण संपूर्ण जे गोमाते भारतीय संस्कृतीचा जो कणा जो आहे तो आपली गोमाता आहे. म्हणून आपण सर्वजण सर्व गोप्रेमी सरकारकडे मागतो किंवा सर्वांकडे मागतो की गोमातेला राष्ट्रमाता हा दर्जा मिळाला पाहिजे. वेगवेगळ्या राज्यामध्ये तिला राज्यमाता दर्जा द्यायला लागले पण आपलं राष्ट्रमाता म्हणून आपल्या गोमातेला स्थान दिलं पाहिजे. आणि तिचं स्वप्न आहे संपूर्ण समाजाला समृद्ध बनवायचं, हे तिला कार्य करायची सेवा करायची संधी त्याला प्राप्त होते. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दर वर्सा प्रमाण गोंयच्या क्रिस्तांव भाव भयणांनी ऑल सोल्स डे पाळ्ळो. आयच्या दिसाक सिमेंद्रींत वचून ते संवसारांतल्यान अंतरिल्ल्या आपल्या गरजांचो उगडास करतात. दर वर्सा नोव्हेंबर 2 तारखेक क्रिस्तांव भाव भयणां ऑल सोल्स डे पाळटात. संवसारांतल्यान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांचो उगडास करपाचो हो दीस सिमेत्रीत फुलांची सजावट करून मेणवाती पेटोवन प्रार्थना करतात. मरण आयिल्ल्या आपल्या घरच्यांक याद करून तांकां आर्गां ओंपपाचो हो दीस. कालच्या दिसा आमी नोव्हेंबराचे 1 तारखेर सगळ्या सांता भक्तांची परब मनयली. जे सांत भक्त पवित्र सभेंत आल्ताराचो मान तांकां मेळूंक ना पूण जे सर्गीच्या राज्यांत आसात ह्या सांता भक्तांची परब. आज नोव्हेंबराची 2 तारीख. आज आमी कोश्टवतले पवित्र सभे पासत मागता म्हणजे जी मरून गेल्यात आनी सर्गीच्या सुखाक पावंक ना. आनी आयच्या दिसा आमी क्रिस्ती पोरजा ह्या सिमितेरीन येवन आमच्या मेल्ल्या पासत जावं कोणूच मागतलो ना तांचे पासत आमी मागणें करता. भक्तीन आमची भाव भयणां ह्या मिसांत वांटो घेतात आनी दिसभर येवन सिमितेरीन मागणें करून मेल्ल्या पासत मागतात. आनी आयचो दीस आमकांय उगडास करता की आमी ह्या संवसाराची न्हय
आमी संवसाराची न्हय पूण आमचें सासणाचें जिवीत देवाचें घर आनीक हे सिमितेरीक पळोवन आमकांय जण एकल्याक उगडास येता की आमी एक दीस असलेच मातयेन आमी वेतेल्या म्हणटच हो दीस आनी ह्या दिसांनी आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणां पासत आमी मागता. Hi, my name is Vana, and as you can see today we are celebrating All Souls Day, where many people come to decorate the graves of their loved ones and pray for them. You can see like all are lighting up candles, decorating it in a different way. It looks very nice seeing how they decorate it in various ways and all. So yeah. We as a youth, after they are done with their decorating the graves here and there, will be going around and clearing up all the plastic waste and all that. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजे कदंबा बस स्टँडाचो एक्झिट पॉयंट येरादारी खातीर धोक्याचो जाला. बस स्टँडांतल्यान भायर सरपी बसींक लागून फोंड्या आनी मडगांवच्यान येवपी गाडयांक धोको निर्माण जाला. बस स्टँडा वयल्यान येवपी गाडयो स्पिडीन आसतात आनी ताका लागून हांगा अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या. हो गोंयची राजधानी पणजेचो बस स्टँड. ताचो एक्झिट पॉयंट पळयलो जाल्यार आंगार कांटो येतलो. इतल्या भयानक तरेन बसकार थंयच्यान बसी व्हरतात ते पळयात. सध्या हो एक्झिट पॉयंट येरादारी खातीर धोक्याचो जाला. बस स्टँडांतल्यान भायर सरपी बसी स्पिडीन येतात. ताका लागून फोंड्या मडगांवच्यान येवपी गाडयां मदीं अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या. हांव आसा पणजे बस स्टँड जो आसा त्या बस स्टँडाच्या भायर ज्यो बसी येतात त्या बसीचे एक्झिट पॉयंटार सारको आसा हांव. आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता ज्यो बसी भायर सरतात बस स्टँडार सावन ज्यो बसी भायर सरतात त्यो बसी हांगा ज्यो हायवे सावन ज्यो गाडी येतात मडगांव हायवे सावन ज्यो गाडी येतात मडगांवच्यान म्हणात किंवा फोंडेच्यान म्हणात ज्यो फाटल्यानच्यान गाडी येतात ते हांगा एक जंक्शन टायप जाता. आनीक ह्या जंक्शनाचे हे हो जो इंटरसेक्शन पॉयंट आसा तो कितलो असो डेंजरस जाल्लो आसा तो तुमी पळोवंक शकतात. कित्याक बस जे येता बसीक सदांच एक फास्ट वचपाची एक संवय आसता आनीक ती बस ह्यो ज्यो गाडी येतात त्या गाडयांक खंय तरी एक्सिडेंट जावपाची शक्यता चड जाल्ली आसता. आनीक ह्यो ज्यो बसी येतात त्यो बसी सारक्यो स्पिडीन भायर सरतात आनी जेणे करून कांय तसो अंदाज असो मेळना खंयच्यान गाडी येतली आनी कितें जातलें तें. आनीक हांगा कितें तरी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जे सरकारान हेचेर कितें तरी स्टेप घेवपाक जाय जेणे करून इन फ्युचर हांगा एक्सिडेंट जावपाक जायना. कित्याक हो जो प्रॉब्लम आसा तो डेलीचो जाल्लो आसा आनी सगळे लोक हांगासले पणजेकार जे पणजे येवपी लोक आसात ते हो प्रॉब्लम सहन करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजे बस स्टँडा वयल्यान गौरेश गांवकर. आमदार अपात्रतायेचो निवाडो दिवपाक सभापतीन चड वेळ घेतलो. हो निवाडो सोंपेपणी दिव येतालो पूण तो सभापतीन दिवंक ना. कित्याक तर आयचे घडयेक सभापती स्वतंत्रपणान निर्णय घेवंक शकना. ताका आपल्या पक्षाचो फुडार पळोवनूच निवाडो दिवचो पडटा. ह्याय सभापतीन तेच केला अशें आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोज सांगता. तशेंच कोर्टा कडल्यानूच ह्या प्रकरणाचो योग्य निवाडो येवपाक शकता अशें ताचें म्हणणें. खरेपणी जो वर्डीक दिला तो वर्डीक 2 वर्सां दिवपाक नाका आसली. तो सोंपेपणी दिव येतालो पूण तो दिवंक ना. कारण तातूंत जायते वेगळे वेगळे आसा पूण मेन कारण म्हटल्यार आयच्या काळार आयची जी डेमोक्रेसी चलता आयची डेमोक्रेसीन स्पीकर जो आसता सभापती जो आसता तो इंडिपेंडंट ना. ताणें जे तो निर्णय दिता ते आपल्या पक्षाक बऱ्याक पडटले वायटाक पडटले तेंच चिंतून दिवचे पडटा. आनी ह्याच कारणाक लागून कालचो पासून निर्णय ताणें आपल्या सरकाराचेर कितें वायट जावचें न्हू ताचें नांव पिड्यार जावचें न्हू देखून हो निर्णय दिल्लो आसा. म्हाका दिसता हो निर्णय जो जाला तो तिचो फरें आमी तो कसाक लायतले जाल्यार ताची फरें इन्वेस्टिगेशन करतले जाल्यार तो कोर्टान वचून ताचेर निर्णय जावपाक जाय.
दे देणलो देणलो पाव शेणलो अशें म्हणीत नाचत गाजत पारंपारीक देणलो दडे सावड्ड्या व्हडा दबाज्यान मनयलो. देणलो म्हणजेच पाडव्याचो एक भाग. ह्या दिसा गायची पुजा करतात. कृष्ण म्हणजेच गोरवा राखण्यांचो देव. घराघरांनी वचून धान एकठांय करतात. गांवा बायल्यो वायट गजाली गांवांत येवच्यो न्हय हो देणलो मनोवपा फाटलो हेतू. पळयात पारंपारीक देणलो. आयज दिवाळेच्या पुर्वी संदेक हो देडलो हो उत्सव मनयतात, जेका आमी पाडवोय म्हणटात. जशी जेन्ना ह्या पाडव्याक गोरवाची पुजा करतात तेन्ना पयलीं जेन्ना खूब गोरवां आशिल्लीं तेन्ना जी एक परंपरा आशिल्ली की गोरवाच्या गळ्याक जी नाल्लाचे ओळे बांदताले आनी जी ही फुलां आसात ती बीन जी गोरवाची गळ्याची काडून हाडप आनी हो देडलो सजोवप ही एक परंपरा आशिल्ली. आतां गोरवां कमी जाल्ले कारणान ही प्रथा खंय खंय कमी जायत गेल्ली आसा. पूण नशिबान आमच्या गांवांत थोडी गोरवां आसात, सो आमकांय हे करपाक आजुनूय आमी ही परंपरा चालू दवरलेली आसा. पूण कांय फुलां आमकां भायली हाडची पडटा. आयज हे आमच्या धड्या वयलो जो गांव आसा त्या गांवांत हे आमचे सगळे भुरगे एकवटान मेळोन हो देडलो उत्सव साजरो करतात आनी ही परंपरा आमी आजून पर्यंत राखून दवरलेली आसा. तशेंच आतां आमी पळोवपाक वयता की हे फुडले जनरेशनूय ह्या हितून हें जाता आनी ही जी प्रथा आसा ती एक जनरेशना कडल्यान पास ऑन जायत वयता. ही जी म्हणटात पाडवो जो आमी ह्या कृष्णा जो राखणो म्हणटात तेजी पुजा करतात आनी आमी ह्या गांवांत भोंवत जे धडे आनी जो गांव आसा ह्या गांवांत आमी लोकांच्या दारान भोंवतात आनी ते देडल्याचे जे गाणे आसा ते म्हणटात. ह्या देडल्याक लोक खुबशे हे दितात फोव म्हण जशी सान्नां पोळे ही आयज आमकां खावपाकूय मेळटा खुबशे भुरग्यांक आनी ही परंपरा जी पयलींच्यान ही चालू येयल्ली आसा आमच्या गांवांत देडल्याची. गोंयांत कॅश फॉर जॉब स्कॅम पद्दतशीरपणान चलता. नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक लुटपाच्या प्रकरणांत अटक केल्ली पुजा नायक ही घोटाळ्यांतले एक प्यादे आसतली. ताका लागून सरकारान ह्या घोटाळ्याची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन केल्या. तशेंच ह्या प्रकरणाचे चवकशे खातीर SIT नेमची, तेच बरोबर सद्याच्यो सगळ्यो नोकर भुरत्यो आडोवच्यो अशें तांचें म्हणणें. म्हणजे सिस्टमॅटिक जॉब माफिया जे आसात हे सारखे सिस्टमॅटिक फ्रॉम डाऊन टू टॉप लेवल हे सिस्टमॅटिक ऑपरेशन चालू आहा. मुख्यमंत्र्यान म्हळें पळय की आपल्याला धरून दिले म्हणटे बायले बरी गजाल. आता गरज आहा टू गो टू द बॉटम ऑफ इट. शी माइट बी जस्ट अ टीप ऑफ आयसबर्ग. आणि आता काणकोण म्हणा फोंड्या म्हणा वेगवेगळ्या वाठारांत पुलीस कंप्लेंट जावपाक लागले. सगळ्यात व्हडलो म्हणल्यार जे अनएम्प्लॉयड युवक आसा आमचे भाव भयणां जी आसात अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स यूथ तांचेर म्हणजे तांकां एक्सप्लॉयट करपाचो काम हे जॉब माफियान केला. आनी जॉब माफिया हे आशिर्वाद असल्या शिवाय हे करूंक शकना. म्हणून आमचो एक पयलो डिमांड की SIT करची. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड की जितले जॉब्स आशिल्ले ते सगळे जॉब्स होल्डार दवरचे. माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळ्यो नोकऱ्यो होल्डार दवरच्यो रिक्रुटमेंट टिल गव्हर्नमेंट गोज डीप इन टू दिस मॅटर. कारण हाज्या पयलीं PWD रिक्रुटमेंट जेन्ना जाले त्या वेळाचे पुणेचे आमदार जे आता मंत्री आसात ह्याच सरकारान तांच्यांनी आरोप केल्लो की 70 कोटीचो घोटाळा म्हणून. त्यानंतर कमिटी बसयली 3 मेंबर, चीफ सेक्रेटरी, विजिलन्स सेक्रेटरी आणि डायरेक्टर विजिलन्साची. तांच्यांनी रिकमेंडेशन दिली की एक्झामिनेशन वॉज नॉट प्रॉपर, OMR शीट्स वे मॅनिप्युलेटेड आणि सरकारान एक कमिटी अपॉइंट करची म्हणून.
गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.